AI इम्पॅक्ट समिट म्हटल्यार आमचे कृत्रीम बुद्धिमत्ता तंत्रज्ञानाचे जागतिक परिषद, ताका आमी आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स म्हणटा, हेची जी परिशदेच हे दिल्ली चालू आसा आनी ह्या परिशदेक देशभरांतल्यान देशभरा भायले जे प्रमुख राष्ट्राध्यक्ष आसा, जावं ते फ्रांसाचे राष्ट्राध्यक्ष एमॅन्युएल मॅक्रॉन, जावं ते स्पेनचे पेड्रो साnchez, गुगलचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी सुंदर पिल्लाई असे प्रमुख लोक ह्या अधिवेशनाक येल्ले कडेन आसले आनी थंय ते अधिवेशन जालां आनी त्या अधिवेशनाक आमच्या भारताचे जे आमचे तंत्रज्ञान हे रोबोटीक हे जे कितें तेंच्यांनी ते प्रदर्शन घातलां आनी त्या वेळाचेर काँग्रेसीचे जे आमचे विरोधी पक्ष नेते आसा माननीय राहुल गांधी यांनी थंय येवन जे वक्तव्य केलां त्याचो निशेध करपाक आमी हांगा जमलेले कडेन आसा. तेणी जे म्हटलां की चिनी जे आमी प्रोडक्शनाक जे आमी भारतीय हांकां आमी तेंचे आमी नारो करता आनी भारतीय लोक हे तेंचे डुप्लिकेट करता अशें जे तेणी वक्तव्य केलां, ह्यो आमच्या गोंयच्या तशेंच भारतीय लोकांचो अपमान आसा. आनी तेणी जे कितें कृत्य केलां जावं तेजे पार्लमेंटान तेजे उलयता, पार्लमेंटा भायर जो कितें उलयता हे सगळ्या देशाच्या लोकांनी पळयले कडेन आसा आनी अशोभनीय अशी गोश्ट तेच्या तोंडांतून भायर सरता ही एक निंदनीय गजाल जावन आसा. सालतेचे सगळे अध्यक्ष, नागरीचे आमदार, सगळे कावन्सिलर, पंच, सरपंच आज हांगा जमल्यात इतल्याच खातीर की काल भारताच्या इतिहासा भितर काल एक अत्यंत वायट गजाल दुर्घटना घडली म्हणटा ती AI समिताक जे जालां दिल्ली चालू आसा. काँग्रेस पक्षाचे विरोधी पक्ष नेते श्री राहुल गांधी जे शरमनाक जेणे काल तेणें कृत्य केलें, खरें म्हळ्यार कशें आसपाक जाय, खंयचीय देशाची बरी गजाल घडटा आसतना ओपोजिशन जावये, दुस्मान बसून खंयच्याय वायट खिणाक वायट खंयची गजाल खंयच्या घराण्या भितर आपल्या घराण्या भितर घडटा जाल्यार दुस्मान बसून तेका वायट घराण्याक आपलो सपोर्ट करता. पूण अशी एक गजाल घडली, ती गजाल अख्खे भारतभरच न्ही बाकी जगभर हाचो रॉंग मॅसेज पसरले कडेन आसा आनी त्या दृश्टिकोनांतल्यान आमी सगळ्यांक हो निशेध ह्या घटनेक निशेध करपाक आसा तो हांगा जमले कडेन आसात. देशाची इमेज पल्लवीत करता आसतना हांव सगळ्या लिडरां कडेन उलो मारता की देशाची जी तुमी प्रतिमा जेन्ना डॅमेज करतात तेन्ना तुवें स्वता बद्दल पयलीं चिंतपाक जाय. आपूण दुसऱ्याक वायट म्हणटा आसतना तूं कितें उलयता, उलोवपाचें भान दवरपाक जाय. खुबशे राजकारणी अशे आसात ते उलयता आसतना आपल्या मुखार भान दवरनात आनी त्या दृश्टिकोनांतल्यान अशी वायट गजाल घडली जे राहुल गांधीन जे काल केलें ताचे युवा कार्यकर्ते म्हणजे तांचे कार्यकर्ते युथ काँग्रेसचे कार्यकर्त्यान जेणे जे काय वायट कृत्य केली, देशाक आज जगा भितर देशाचें मान इतलो वयर सरिल्ले कडेन आसा आनी त्या दृश्टिकोनांतल्यान कालचें जें कृत्य जालें अत्यंत वायट जालें जाल्यार आमी जाल्यार समजतात आनी त्याचो निशेध करपाक आमी सगळ्या भारतीय जनता पक्षाचे कार्यकर्ते हांगा शॉर्ट टेका जमिल्ले कडेन आसात.